मोगाच्या अष्टांदो आमी साडेकाळाच्या 29व्या आयतारान आमी भितर सरल्यात आनी ह्या आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार सगळीं मनशां जाणा जावंक हो विशय आमकां दिल्लो आसा। आयच्या दिसा ही तिनूय वाचपां आसात। आमकां पयलें वाचप दर एकल्याक कळीत कोत्ता तें म्हणल्यार देव आमचे सवें आपलो मोग दाखयता आनी आमकां सगळ्यांक राखता आनी सांबाळटा। घोडे जायते पावटी आमकां घोडे शिटकायता खरो पूण आमची राखण आनी सांबाळ आमचे सवें तो कोत्ता। आयच्या दिसा दुसरें वाचप आमकां सांगूंक सोदता तें म्हणल्यार आमी दर एकलीं जेन्ना काल्तिकायेन बोरवोश्यान येतात तेन्ना देवाच्या अधिकाराची सहभागेलीं आमी दर एकलीं जातात हें आमकां दुसरें वाचप आयच्या आयताराक कळीत कोत्ता। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी सदांच आयकलोली वोड आमकां जेजू सवें आयकूंक मेवता ती म्हणल्यार शेजाराचें जें आसा तें शेजाऱ्याक दिवपाक आनी देवाचें जें आसा तें देवाक दिवंक ही आमची वोड आयच्या शुभ वर्तमानांत आमच्या कानार सादता। म्हणटच ल्हानशी लक्ष ह्या वाचपाचेर आनी आयच्या विशयाचेर घातना ल्हानशी गणणी तुमचे सवें सांगूंक सोदता। एक पावटी एक शिक्षक आसलेलो आपल्या भुरग्यांकूय शिटकावणी दिवंक एकूय मेळावो भाव भयणींचो ताणें केलो आनी जेन्ना मेळावो जालो उपरांत त्या सगल्या भुरग्यांक ताणें च्यायेक व्हेली आनी च्यायेक व्हेल्या उपरांत तांकां सगल्यांक बऱ्यांतलीं बरीं च्या पियेवपाक बऱ्यांतलीं बरीं कापां ताणें दवरलीं। थोडीं प्लास्टिकाचीं, थोडीं कागदाचीं, थोडीं कोयशाचीं असलीं कापां आसलेलीं आनी तांकां सांगलें तुमी तुमच्या ह्या कापान घेवन तुमी कॉफी पिवंक शकतात। आनी जेन्ना हीं सगलीं भुरग्यांनी ह्या कापान कॉफी घेयली आनी जेन्ना पिवंक सुरू केलें तेन्ना एक शिटकावणी तांकां हो शिक्षक दिवंक सोदतालो ती म्हणल्यार तांकां सगल्यांक सांगलें आनी कळीत कोत्ताना म्हणलें हांवें हांगा कॉफी पिवंक कापां दवरलेलीं आनी तुमच्या हातीन पडल्यार म्हाका दिसून येता तुमी सगल्यांनी बऱ्यांतलीं बरें काप आसा तें विचून काडलेलें आसा। जीं प्लास्टिकाचीं कागदाचीं आसात तीं तशींच आसात पूण तुमकां जाय आसलेलें तुमी बऱ्यांतल्या बऱ्या कापान तुमी कॉफी पिलेली। म्हणटच हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां पयली वस्त ती म्हणल्यार जी कॉफी आसा ती घडये आमच्या जिविता भाशेन आनी हे काप आसा तें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत सोबोंती वस्तू आसात त्यो जशी आमची नोकरी, जशे आमचे पयशे, जशें आमचें गिन्यान, जशी आमची गिरायस्काय ह्या आमच्या जिविताचे सोबोंती आसा ती म्हणल्यार आमचें काप। म्हणटच जायते पावटी आमी कॉफी पिवंक सोदतात पूण घडये बऱ्यांतलें बरें काप विचून काडूंक सोदतात पूण आमकां गरजेची ती म्हणल्यार कॉफी। म्हणटच आमच्या जिवितांत तशें जाता जायते पावटी आमकां जिविताचें देणें दिल्लें आसा पूण हें जिविताचें देणें जेवचे बदलेक जायते पावटी आमची लक्ष घडये गिरायस्कायेचेर, आमच्या गिन्यानाचेर, आमच्या नोकरीचेर पडटा। म्हणटच आयच्या विशयान पयली वस्त आमकां फावो केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक जिविताचें देणें दिल्लें आसा पूण हें जिविताचें देणें हांव आनी तुमी जियेतना जायते पावटी आमची लक्ष हेर वस्तूंचेर पडटा वो घडये ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर पडून आमी जिविताचो अर्थ आमी विसरतात, आमचें जिवीत फळादीक आनी उरताबरीत करूंक आमी विसरतात। ही म्हजी आनी तुमची गत जायते पावटी जाल्ली आसा। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां शुभ वर्तमानान भाव भयणींनो फावो जाता ती म्हणल्यार आमी दर एकलीं नागरीक ह्या संवसाराचे तशेंच सर्गीच्या राज्याचे म्हणून आमकां कळीत केल्लें आसा पूण जायते पावटी आमचें बिराड संवसाराचें अशें चिंतून सदांकाल आमी घडये संवसारान जियेतलीं अशें चिंतून आमी घडये जायती गिरायस्काय वो घडये दुसरें गिन्यान आमी एकठांय करून आमी घडये गर्वान जियेतात पूण आयच्या दिसाक आमकां कळीत केल्लें आसा आमचें नागरीकपण फकत ह्या संवसाराचें न्हय पूण आमचें खरें नागरीकपण तें म्हणल्यार सर्गीय राज्यान आमकां हें नागरीकपण दिल्लें आसा। आमी घडये संवसारांत थोडोच तेंप आमी घडये जियेतलीं पूण आमचें खरें नागरीकपण तें म्हणल्यार सर्गीच्या राज्यान भितर सरून
आनी सदांकाळ जिवंक ह्या सर्गीच्या राजान आमकां असलें नागरीकपण दिल्लें आसा. म्हणटच आमकां दुसरी वस्त तें म्हणल्यार आमचें सगल्यांचें खरें तिकाण खरें नागरीकपण सर्गीच्या राजान आमकां दिल्लें आसा. म्हणटच आयच्या दिसाक निमणी आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां जेजू आयच्या दिसाक कळीत कोत्ता. तें म्हणल्यार संवसाराचें जें आसा तें आमी संवसाराक दिवंक, देवाचें जें आसा तें आमी देवाक दिवंक. जायते फावटी घोडे मनशाचें चोरून मनशाचें वायट करून आमी घोडे देवाक भेटयतात. जायते फावटी देवाक नाडून देवाचे खोशेचेर आड वचून आमी घोडे मनशाची सेवा करूंक सोदतात. पूण तशें न्हय. संवसाराचें जें आसा तें आमी संवसाराक दिवंक, मनशाचें जें आसा तें मनशाक दिवंक आनी देवाचें जें आसा तें देवाक दिवंक आयच्या शुभ वर्तमानान म्हाका आनी तुमकां संदेश दिल्लो आसा. म्हणटच ल्हानशी लोक्ष ह्या विशयाचेर भाव भयणीनो आमी गाताना मागुया आमी ह्या देवाक आमच्या जिवितांतल्यान संवसारांत परगट करूंक, आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान आमी ताका विस्वासी रावून आमी आमच्या जिवितांतल्यान हेच जेजूक परगट करूंक आमकां धीर आनी बळ मागुया. मोगाचे इश्टांनो, दर शुक्राराक पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री तुमचे सवें यूट्यूबा सवें हांव तुमकां पावयतां. म्हणटच हें देवाचें उतर हांव दर आयताराक परगट कोत्तां. मागतां तुमचे लागीं आनी विनोती कोत्तां. हें देवाचें उतर तुमकां तर बरें लागलें जाल्यार तुमी तुमच्या भाव भयण्या सवें हें देवाचें उतर पावयात. देखूनच आदी फुडेंच तुमकां काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागतां.